सिकेरीच्या गोमंतक गोसेवा महासंघा वांगडा हरमलचे ग्रामपंचायतीन मंगळारा भटक्या गोरवांक धरपाची मोहीम सुरू केली। रस्त्यात गोरवां धरपाक वताना कालचे राती तांकां पालयेच्या बॉम्ब खुर्सा कडेन बिबटो दिश्टी पडिल्ल्यान सगळ्यांचेच देंगल्यो कडकडल्यो। लोकांनी रान खात्याक गाराणे घातल्यात। पळयात। हरमल पंचायतीन आपल्या वाठारात रस्त्यात भोंवतल्या गोरवांचो प्रश्न तडीक लावपा खातीर मोहीम सुरू केल्या। हे मजगती तांची गाठ बिबट्या कडेन पडली। देखून लोकां मदीं भयाचें वातावरण निर्माण जाला। पालये बोमा खुर्सा कडेन जंय बिबटो दिश्टी पडलो त्या वाठारात इश्कॉल आसा। भुरगीं शिकतात। तांच्या जिविताक धोको निर्माण जाला। रान खात्यान ताका धरपाक पांजरो दवरचो अशें पंचायतीन मागला। आज हरमल पंचायतीन बरें काम केल्लें आसा आनी आमच्या गोशाळेन हांगा येवन आपले सगळे म्हणजे सगळे जाण तेंचे टीम वर्क घेवन सगळे आमचे गोरवां जी सगळी भितर घातलेली मेळटा ती आनी आतां ते सगळे जाण पळयतले खंय कितें आसा आनी कितें ना ती आनी तशेंच फाल्यां परत येतले आनी ती सगळी कोणाची जी रस्त्यार आहा ती व्हरतले आनी परत आयजूय दिसलो हांगा वाघ खुर्सा कडेन तेजे पयलीं 2-3 दीस फाटीं दिसलेलो ते आतां पंचायतीन थरयलां की आमी फॉरेस्टान वचून फॉरेस्टाक सांगतले आनी फॉरेस्ट आपले कितें ते पळयतले कशें कितें ते एक्झॅक्ट खंय असो वाघ पळयलो म्हणजे स्कूला म्हणजे स्कूलाच्या लागीं ते म्हणजे आतां भुरगे वयतात स्कुलान आमचे कुरीस आहा पळय खुर्सा कडेन म्हटल्यार भोवमान खबर आसा सगळ्यांक खंय तरी फॉरेस्टान पिंजरो गोवा 365 खातीर समृता खणगांवकर आनी संगीता ओली।